मायमागोचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. आंगणातली स्कूटर भरून वडयली रानात. स्कूटरीचो सत्यानाश. ठाणे गोळावलेची घडणूक. भियेल्यात लोक म्हणतात पोलीस गस्त जाय. वास्को शांतीनगरात पावला डबल ट्रॅकिंगाचे काम. गडगडपी मार्ग लागी येयल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायला भय. आमदार म्हणटा भिवपाची गरज ना. कुंकळच्या नुस्तेमारी युनिटातले उदक वापरतले स्टील युनिटाक. कुंकळी इंडस्ट्रीज असोसिएशनान काढलो उपाय. उदकाचे साठे जातात प्रदूषित. थळाव्यांची असली कागाळ. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. दारात पार्क करून दवरलेली स्कूटर उखलून व्हरून रानात वडोवपाची घडणूक ठाणे गोळावले सत्तरीत घडली. स्कूटरीचो सत्यानाश केला. स्कूटर धनी विशाल चारीक सकाळी स्कूटर घरासावन सुमार 500 मिटराच्या अंतरार झाडा झोपांनी सापडली. गावात अशे तरेन दारातली गाडी उबारून व्हरून मोडतोड करपाची घडणूक खंय पयलेच खेप घडल्या. थळावे सांगतात. गावात अनोळखी लोक भोंवताले अशेंय उलयतात. वाठारात लायटी नात. सगळो लोक दुचाकी आपापल्या आंगणातच दवरतात. परत अशें जावचें न्हू म्हण पुलिसांनी गस्त घालची थळावे मागतात. पळयात. हांगासर म्हाजी गाडी रातच्या 12 हांव दवरलेली. सो सकाळी जर मॉर्निंग उठ्ठा जाल्यार म्हाजी गाडी नसली. सो म्हाका हांव इन्वेस्टिगेशन म्हटल्यार गांवांत भोंवून विचारलें घराघरांनी कोणाक सायटीन शेजारीक म्हाजी गाडी आहा दिसली तुमकां जाल्यार म्हाका कोणी अशें सांगूंक ना की अननोन पर्सन गांवांत भोंवता खंय अशें एक न्यूज कळ्ळें म्हाका गजाल कळ्ळ्या. आनी सोदली तर जाल्यार गाडी म्हाका हांगासर दिश्टी पडली सकाळी मॉर्निंग येवन. घरा कडसून एक 500 मिटर सुमार आहा डिस्टन्स. गाडी कितें केला? गाडी तेणी टोटल सीट बी उकळून काडला, डॅमेज केला. तेजे वयर फातर वापरला तेजे वरती. प्लस तेजे सगळे भितरले पार्ट्स आसले ते तेंच्यांनी काडपाचो सगळं हे केला. म्हणजे कितें म्हणटा चोरयेचो प्रयत्न जाला काय? चोरयेचो प्रयत्न आनी तेंचे कितें इंटेन्शन ते हांव नकळो. कित्याक ते गाडी सद्या हाडून तेंच्यांनी हांगा सद्या उडयल्ली आहा. जर चोरयेचे ते इंटेन्शन आसलें जाल्यार ते कितें गाडी डॅमेज करून व्हरता आसले न्हू. आनी बाकीच्यो गाडयो आसा गांवांत भरपूर? बाकीच्यो गाडयो आसा. अश्योच आसता गाडयो आमच्यो भायरच आसता चडश्यो गाडयो. तशें कोण तशें गिलो बी करना. हेज्या पयलीं केन्ना अशें घडोंक ना. आनी मातशें लायटी ना हांगासर गांवांत कितें ना. आनी काळोख आसता सद्या. तशें कोणाची तोंडां फेस कशें दिसा बी ना. अननोन पर्सन भोंवता ते स्कार्फ बांदता आनी कितें कितें अशें भोंवता. अशें केन्ना घडोंक नासलें आमच्या गांवांत. आनी हे जर आमच्या वाड्या वयले कोण तरी भायले भुरगे अशें कोण तरी आसात कळ्ळें. तांकां म्हणजे कोण तरी पुलिसान आनी कोण जाल्यार हें करपाचें. आनी सपोज आमची गाडी हें खळ्याच आसता आनी खंय आसता ते फाल्यां सकाळीं कोणें आनी दुसरो हाड लावंक शकता. 4 व्हिलर आसता कोणी गाडी ते कोण डॅमेज करूंक शकता. तेन्ना कोणाची इंटरेस्ट म्हणजे कोणी कंप्लेंट जाली जाल्यार पुलिसांनी मातशी इंटरेस्ट दिवपाक वचप. आनी गस्त बी वाडोवची अशें गस्त वाडोवपाची. नाल्यार बाकीची लायटीची कांय काम आहा ते मातशें वाडोवन दवरपाचें. टायमाराची कांय सोय ना हांगासर आमच्या गांवांत. आनी कोणी कांय केलें तें आमकां कळपाक ना. तेन्ना मातशी सोय करपाची. ही गाडी आतां पयलीं आसताली कशें डॅमेज केला ती. आनी हेच्या फुडें अशें घड जाली घालपाचें न्हू. तेन्ना मातशें खबरदारी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार. समाजात कोण विदवट्टेपणा करतात त्यावेळार सामाजीक लागणूक मानपी कांय बरे लोक पुलिशेंत कागाळ करतात. पूण गुन्यांवकारांक कागाळ करप्यांची नांवां पुलिसच सांगपाक लागले जाल्यार कागाळी करपाक कोण फुडें येतलो? नासनोडकारांकय हो भंय सतावपाक लागला. गुन्यांवकारा बरोबरच पुलिसांची मिलीभगत हो प्रकार परत एक फावट उक्ताडार येयला. नासनोडा पंचायत खेळामळार कांय समाज विदवट्टे लोक कूट करतात आनी सोरो बियरींच्यो बाटल्यो थंयच फोडून उडयतात. ही अभिमान बाळगुपा सारकी गजाल नक्कीच न्हय. अशा लोकां आड थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. पुलिसांनी गस्त घालून खर कारवाई करची अशें ते मागतात. फाटली 15 वर्सां जाली ह्या आमच्या नाचणेच्या गांवांत आता ही गार्बेजचे जे प्रकरण आसा ते दिसान दीस वाडत आसा. ना आनी आमचे नाचणेच्या पंचायतीन प्रत्येक 2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान फूल आमी आख्खो नाचण्या गांव क्लीन करता. पूण हे आता खंय तरी अचानक हे 2-3 दीस पब्लीक हॉलिडे असल्या कारणान थोड्योश्यो हांगासर हो एकूच नाचण्या आमच्या सराउंडींग असो ग्राउंड आसा जेका कनेक्टिंग टू मोयरा, आल्दोना, पोंबुर्फा ह्या एरियेक जो कनेक्ट जाता आनी हांगासर खुबश्यो गेमी जाता हेचो
एक बरो हें आसा, पूण भुरगे जे खेळटा आतां हांगासर जे आयज हें वातावरण जालां हे फाटल्या 2 दिसांक जे हांगा बाटल्यो फोडून तुमी आतां पळयला हांगासर कितें हालत जाल्या ह्या रस्त्याची ती. हो एक पब्लीक रोड, हांगा लोक चलता, नॉट ओन्ली फॉर द प्लेयर बट लोकांक पासून हो रोड यूज जाता. तेन्ना ह्या हे जे बाटल्यो फोडल्या आतां ह्यो कोणी फोडल्या, जिखलेल्यांनी फोडल्या काय शेणलेल्यांनी फोडल्या काय कितें तरी हांगा कितें वायट प्रकरण जालां जें आमकां अजून खबर ना. आनी अशें जर प्रकरणां चलता जाल्यार हें नासण्यान बरोबर न्हू, हें योग्य न्हू. जे भायर चलता ते नासण्यान पावत येयला. हेचेर खंय तरी एक्शन घेवपाक जाय, कित्याक हें आयज अति जावंक लागला भुरग्यांचे. आमी म्हणटा पियात, खायात, जे एन्जॉय करा. लास्ट टायम सुद्दां हांगासर खुबश्यो बॉटली अश्यो पडटाल्यो, पूण आमी आज सोडून द्या. आमचेच गांवचे भुरगे आमी एक मनीस लावन आमी एवरी विकान आमी हांगा ड्रायव्ह करून क्लीन करताले, बॉटली व्हरोंक लायताले. आमचे एक थोडेशे मनीस आसा ते येताले, कलेक्शन करताले. पूण ह्यो फोडलेल्यो बाटल्यो व्हरतलो कोण आनी कितें गरज कसली हांकां की फोडून अश्यो उडोवपाच्यो. हांव म्हणटा फाल्यां जर कितें बरें वायट जालें कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हेका. तशेंच हांव आमचो आउटपोस्ट आसा तेंच्या कडेन हांव मागता. आमी खूब फावटी म्हाका दिसता फाटल्या 10 वर्सांक आमी पुलिशें कडेन उलो मारीत आहा की हेचेर खंय तरी सर्वेलन्स जावंक जाय, पेट्रोलियम जावंक जाय. हें बरोबर जायना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांव आतांचें उलयना, पूण आमचे हेच्या पयलीं सुद्दां 5-10 वर्सां पयलीं सुद्दां अश्यो आमी खुबश्यो इन्सिडंट्स पुलीस स्टेशना पर्यंत पावयल्यो. पण नोविंगली अननोविंगली त्या कल्प्रिटाक कळटा की कोणी कंप्लेन दिल्या. हें घडोवंक जायना. हेचेर पुलिसांनी मातसो कितें तरी स्ट्रॉंग डिसिजन घेवंक जाय. ताका लागून आमकांय भंय दिसता, कित्याक हांवें जर फाल्यां पुलिशेक सांगलें बाबा अमूक मनशान थंयसर बाटल्यो फोडल्या, स्वता पुलिसाचे थोडे कांय मनीस, हांव सगळ्यांक ब्लेम करिना, पूण थोडेशे आसा जे सरळ तांकां सांगता की बाबा ना तुजी कंप्लेन अमक्यान दिल्या. दीस शूड नॉट हॅपन. कित्याक आमी पुलिसांचेर विश्वास दवरता. पुलीस ही जबाबदारीचे मनीस आसता, तेंच्यांनी आमचेर इतलो विश्वास, कित्याक आमी सोशल वर्क करपी मनीस, आमी झगडी करपी न्ही, आमी कितें तरी बरें करूंक सोदता. हांगा खुबशे भुरगे जे आयतारचे खेळोंक येतात ते सांजचे इवनिंग जाले कोणी मागीर ते बाटल्यो घेतात आनी बसतात हांगा. हांव म्हणटा तुम्ही बसपाक हरकत ना, पण तुम्ही अशी ही पळय अन्नाधुनी केल्या पळय हांगा, ही एक सारकी निर्दयशी गोश्ट. म्हाका हेच्यान दुसरें म्हणपाचें आहा कितें सांजचे थोडेशे एक 4-5 गाडयो येतात रातच्यो 4 व्हिलर, त्यो डेली हांगा आसतात. ते आमकां भंय दिसता कितें तेंचेर वचपाक, कितें तेंचेर कितें हत्यार बित्यार आसूं जाय फाल्यां आमकां अटॅक करूं जाय. ते सुद्दां हांगा रातचे येवन बसतात आनी भरपूर पियातात. अशी सुद्दां घटना घडटा. त्या म्हाका एक नेबरान फोन केलो, हे मेंबर म्हणून हांगर कोण तरी बोबाळ करता म्हणून हांव रातच्या राती पळय जाल्यार हांगा 4-5 गाडयो आसल्यो. हांवें टर्न मारल्यान परत तांकां फोन मारलो, मागीर ते सुद्दां येवन गेल्ले आउटपोस्टा वयले. सो हांव म्हणटा कितें अशें ही घटना हांगर फुडें घडोवंक जायना, ताका हांव स्ट्रीक एक्शन मागता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को शांतीनगरांत डबल ट्रॅकिंगाचें काम नेटान चल्लां. रेल्वे मार्ग लागीं आशिल्ल्यान घरांत जावपी लुकसाणा विशीं थंयच्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. भिवपाची गरज ना, खंयच्याच घराक लुकसाण जावचें ना, आमदारान थळाव्यांक उतर दिलां. डबल ट्रॅक प्रोजेक्टाचो वाद अजून वादाच्या ट्रॅका वयल्यान देवूंक ना. ट्रॅकाचें काम पुराय वेगान चलता. रेल्वे मार्ग लागीं आशिल्ल्यान घराक जावपी लुकसाणा विशीं थंयच्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो. जाल्यार दुसरे वटेन रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू आसतना खंयच्याच घराक लुकसाण जावचें ना अशें आश्वासन वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकरान शांतीनगरांतल्या लोकांक दिलां. ही कोण तरी रुमर पयलीं पासून स्प्रेड करीत आसा, पूण घरा खंयचीच वचना. 1-2 घरांक मातशे रिएलोकेट करची पडटा, ती बी रेल्वेन सांगला आमी रिएलोकेट करता. बाकीची जितलीय घरां आसा तितल्यांकूय आमी सेव करून डबल ट्रॅकिंगाचें काम आसा तें सुरळीतपणे व्हरत आयलां. आनी लोकांचे पळय एक भंय आशिल्लो तो भंय आतां गेला. आतां आमी आयिल्ले ते फक्त थोड्यांक ते ट्रॅका कडेन लागीं घरां आसा, सो जेन्ना ते कटींग करता तेन्ना लोकांक एकएकदां भंय आसता की ते आपलें घर कॉलेप्स जायत आनी आपल्याक त्रास जायत, लोकांक कितें जायत अशें म्हणून. सो त्या खातीर आज आमी रेल्वे ऑफिशल्सांक घेवन आयिल्ले आनी तांकां सांगलां तुमी जेन्ना डबल ट्रॅकिंगाचें काम करता मॅक्झिमम घरा कडल्यान जितले पयस तुमी व्हरूंक शकता, नाजाल्यार रिटेनिंग वॉल जितली पयस तुमी बांदूंक शकता तितली बांदून दिया, म्हणजे घरांकूय इल्लो स्पेस मेळ्ळो फाटल्यान हें करपाक. हांगा तुमी पयला गच घरां आसात, सो तांकांय स्पेस मेळ्ळो आनी रेल्वेचेंय काम जालें. आज सगळीं हांगा ग्रामस्थ हांगा आसा आनी तांचे हांगा कावन्सिलरूय आसा श्रद्धा महाले, सो तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी जे पळय हांगा काम चालू आसा ते रेल्वेक सांगून घेतलां. आनी अजून पर्यंत हो स्ट्रॅप जो आसा न्यू वाड्याचो आमी ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक पावला आनी म्हाका दिसता आनी 1-2 म्हयन्या भितर तोय कंप्लीट जातलो. आनी हें करता आसतना एकूय घर आमी कोणाचेंच व्हडूंक ना. 1-2 घरां जी पळय एक वॉल वताली ती बी तांकां सांगलें आमी तुमकां ती वॉल बांदूनय दिता म्हणून. सो लोक जे रुमर स्प्रेड करता घरां मोडटली बी तशें कांयच ना.
शांतीनगर ह्या भागात पावला हो आमचा एंडींग हो जो पोर्शन आसा जो रेल्वे ट्रॅकाचो आसा ती खंय तरी घरां कोणाचे त्रास जावपाक येना कोणाच्या हेका कोसळपाक जायना म्हणून आमदार स्वता येवन हांगा हें करता आनी आमकां बरो प्रतिसाद रेल्वेकारांक कडसून मेळटा कित्याक रेल्वेन आमकां एवरी टायम आमी तांकां सपोर्ट करता आनी ते आमकां सपोर्ट करता म्हणून अशें दोनूय गोश्टी तर एका वाटेन बरें चलता जाल्यार खंय तरी अडखळ येवपाना आनी तुमी कोणाचें आयका नाका तुमकां तर दिसता खंय कोणी कितें म्हणटा तुमी दाजी आमचे आमदार त्याचे ऑफिस एवरी टायम ओपन आसतना त्याच्या मोबायल कॉल करा आनी तुमी त्याच्या तो सांगता ते पळया बाबा लोक कशा फूड घालपाक कितें करता वाट लावपी केन्ना बरें करून केन्ना चिंतोंक ना थोड्यांनी आसता म्हणून हांव मागता बाबा कितें करता आमी बरेंच करतले आनी लोकांच्या हिता खातीर करतले देव बरें आमच्या घरांक लागून जो आता रेल्वेच्या कटिंगेक लागून जो त्रास जातालो तो तेणी पयस करपाचें आपण हे घेतला इनिशिएटीव आनी सगळे करून बरे भशेन बरें तुका त्रास जावचे ना म्हणून सांगला तितलें आमकां एक बरें आश्वासन मेळ्ळा म्हणून तिची मनासून देव बरें करूं म्हणटा रेल्वेचो इशू हा तो खूप तेंपाच्यान चालू म्हणजे काम तेंचे खूप दीस जाले चालू हा शांतीनगर विठ्ठल रखुमाई टेम्पल टू हांगासर फूल स्ट्रेच शांतीनगराचो सगळ्यांची घरां रेल्वे ट्रॅकाक तेकोन आसा सो 2-4 घरां वयतालीं बाईन ती आपले फूल एफर्ट्स लावन तेंच्या कडेन उलोवन तांकां कन्विन्स करून सेव केला तशेंच हांगा आमचे जे लोकल म्हाजें स्वताचें घर हांगा आसा आमचे 2-3 घरांचे भिंती वयताले कंपाउंड वयताले बाईक फोन केलो बाईन इमिजिएटली काम स्टॉप करून बाई आउट ऑफ स्टेशन आसला एक्चुली इमिजिएटली काम स्टॉप करून आयज इन्स्पेक्शन दवरला आनी तेंच्या कडल्यान एश्युरन्स घेतला रेल्वेवाल्या कडल्यान की जाता तितले लोकांक त्रास जायनासतना हें काम करचें कोणाक त्रास जावचो न्हू आनी ज्या परिस्थितीन आसा त्याच्या पेक्षा बरें करून थंयसर ड्रेन करून लोकांची सोय आनीक वाडोवन तांकां आनीक बऱ्या भशेन रावपाक करून दिवन काम करून दी अशें रिक्वेस्ट केला गोवा 365 खातीर हिरू महाले मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार थळाव्यांचो विरोध मतीत घेऊन कुंकळच्या नुस्तेमारी युनिटातले अर्ध प्रक्रिया केल्लें उदक उद्देगीक वसणुकेंतल्या स्टील युनिटाक वापरपाक सुरवात केल्या उदकाचे सांठे आनी भुंयगत उदकाचेर नियंत्रण उरतलें अशें म्हणत हें पावल दवरलां कुंकळेच्या नुस्तेमारी फॅक्टरीतले उदक शेतांनी तशेंच वाठारांतल्या उदका साठ्यांत वचून उदक प्रदूषित जाता अशी थळाव्यांची कितल्याशाच वर्सांपासूनची कागाळ ताचेर इंडस्ट्रीन उपाय काढला हे उदक इंडस्ट्रीतल्याच स्टील युनिटाक वापरपाक सुरवात केल्या सैमीक उदक पिड्ड्यार जावचें न्हय म्हण हे पाऊल उबारला Tomorrow, I don't think that it may not happen today, though we are almost near to the sea. It has happened to Kutch, which is also near the sea, the pumping of water from the groundwater. So these groundwater will be saved. That is our basic this one. आमच्याकडे जवळजवळ 500 किलोलिटर्स पर डे दिवपा जातलें उदक पूण तें कितें जाता आतां फॉर एग्जाम्पल गेले 2 दीस जाले 3 दीस जाले आमगे फीश इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद आहा कित्याक आमकां नुस्तें येना हें नुस्तें आमी कितें करतात तर नुस्तें धुतात दिसता की नुस्तें धुयल्लें उदक म्हणून तें पूण तातूंत भितर कितें कितें आसता हाजी स्टडी करपाक आमकां पडलें आनी तें कळ्ळें की तातूंत भितर भयंकर कितें कितें आसता आनी तें भयंकर डेंजरस आनी तें केलें आनी आमी आमगेल्या मेंबरांक सांगलें की बाबा हें अशें आसा बेश्टें उदक काडून भायर उडोवपा न्ही पयलीं तांकां आय टोल्ड यू की पयलीं तांकां मातशें फाटी फुडें सुट्टाले पूण तांकां उदक व्हरून दिलें पळया तें उदक वापरून अशें करून तांकां कन्विन्स केलें आज ते तयार जाल्यात आनी आज फर्स्ट टायम सनरायज वाले आमचे कडच्यान युनायटेड मरिन्सा कडच्यान उदक व्हरतात क्वॉलिटी फुड्सा कडच्यानय बी उदक कार्तिक इंडक्शनाक वतलें आनीक बाकीचेय बी फीश इंडस्ट्रीक आमी तयार करतात तांगेले मातशी तुगेले एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट आनी कसो सुदार करूं शकता हाजेर विचार चल्ला आनी इन नेक्स्ट प्रॉब्ली विदीन 1 month एवरीबडी वील सप्लाय to steel industries. We had a meeting between the steel industries and fish industries. Steel industries initially had apprehension about this water, but we assured them we will deliver you quality water. It will be treated water, may not be potable, but it can be used for industries. Because steel industries use this water for cooling their slags,
they use the water in processing also. They use the water in dust prevention. They use the water for scrubbing their gases. Okay? All this is not really required potable water. Only thing we have to see that the total dissolved solids are less and there is no BOD, COD into the water. So we have assured them that we will do it, and now the steel industry has agreed to use it. Our water, treated water to Kartik Alloys. In a tanker, 2000 liter tank, so we are supplying 3-4 times in a day. And tanker order, but the person was not here. He told me to come. I am coming. He is outside. Kartik Sovani. But I came from my factory, quality food. They are regularly supplying to me. And with that, तर तुमच्याकडे प्लांट बी कसो आसा थंय? आमचे प्लांट आणि येऊन पळया तुम्ही. Our plant is very good. We have changed so many things in the plant. आमची ETP केला ती number 1 ETP आहे. Everybody knows about that. In pollution control board, pesticide boiler, IDC people, all knows that. What is our factory ETP कशी आहे आमची quality food आहे. पण ह्या ऑथॉरिटीन तुमकां सगळे परमिशन दिले? Yes. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. ॲप बेज टॅक्सी धनी आणि लोकल टॅक्सी धनिया मदलो वाद कितल्याशाच तेंपा सावन चलत येयला. हे फाटभुंयेर सुदीप तामणकारान दोनूय गटांक लागून एक कमिटी तयार करची अशें मागपी निवेदन मुख्यमंत्र्यांक भेटयलें. पळय काल जो हे दिला रिप्रेझेंटेशन पळय दिलें ते लॉंग पेंडींग इश्यूज पळय आहा पळय कितें टॅक्सी आनी एप एग्रिगेटर तेंच्या भितर ते एका व्यासपिठाचेर येवपाक एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करची आनी जे कितें पळय रेट युनिफॉर्म करपाक जाय किंवा आनीक कितें पळय गायडलायन्स आहा त्यो ते फॉलो करिना एप एग्रिगेटर ते इश्यू सॉर्ट आउट जावचे म्हणून म्हणजे स्मूथ वचपाक बिझनेस सगळ्यांक रिलीफ मेळची. हाका लागून आमी ते रिप्रेझेंटेशन दिल्ले कोऑर्डिनेशन कमिटी करपाक. जर तर ते टॅक्सी ऑपरेटर जे आहा पळय तांकां जर ते मान्य ना जाल्यार फाल्यां सीएमांक सांगता की ती कमिटी करपाची गरज ना, तितून व्हडलें काय ना सांगून काबार कर. सुदीप तामणकारान ॲप बेज आणि थळाव्या टॅक्सीवाल्यांक एका प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक एक कमिटी तयार करपाक लागून मुख्यमंत्र्याक वचून निवेदन दिले. मुख्यमंत्र्यान हे निवेदन घेतिल्ल्याचे पेपरांत येयले त्या वेळार मायकल लोबो त्या फोटोवांत आसलो. हाका लागून सगळे टॅक्सी धनी मायकल लोबोक मेळपाक गेले. हांवें सांगला पळय तशें आता सगळे लोकल टॅक्सीवाले म्हणटा वी आर नॉट रेडी टू जॉइन एनी ॲप सर्वीस. सो देर हॅज टू बी सम अदर सोल्युशन, बट सोल्युशन हॅज टू कम. आता हितून खुबशे जाण घुसपट घालपाचे प्रयत्न करता. We are always there in support of the local taxi owners. We are always supporting them because they are our local people who have not taken employment card to join some government agency as a employee, or they are not doing any other business. They are purely into this taxi business. एक व्यवसाय तो. आम्ही आणि ॲप बेस्ड टॅक्सीवाल्यांमदीं केन्नाच एकवट जावचो ना. आमकां विश्वासांत घेवन तामणकर मुखार सरिल्लो जाल्यार मेळून कितें तरी उपाय येवजण काडूं येता आसलो. आमी सुदीप तामणकराच्या ह्या निर्णयाक सपोर्ट करिनात. फुर्योज जाल्ल्या टॅक्सीवाल्यांनी तिडक उक्तायली. आता कितें तो आमचो पळय ITI एक्टिविस्ट आहा पळय तामणकर तेणी स्टेटमेंट केलो की 2 ते 3 हजार खंय गोंयकार आसा. म्हाका दिसना खंय गोंयकार आसा कशें, आनी मायट बी तशें आसूं शकता. गव्हर्मेंट सर्वंट आसा पळय, पुलीस डिपार्टमेंटान आसतले, कोण ITOन आसतले. गव्हर्मेंट सर्वंटांनी कितें तेंचे कडेन जॉबूय आसा आनी तेंच्यांनी गाडयो काडून भायले ड्रायव्हर दवरल्या. खंयच गोंयकार आसचे ना भितर. आनी आतां तेणी आनी एक स्टेटमेंट केला की सरकारान मोपा इश्यू जाल्लो ते 5 पॉइंटाक एग्री जाला. खंय सरकार ते 5 पॉइंटाक आयज तांकां फटयले गेले वयता. आनी तुमी पळोवंक शकता 2-3 दीस जाले जे मोपाचे स्थानिक लँड लुजर आसा पळय तांकां व्हडली आश्वासनां सरकारान दिल्ली. आयज तांकां फटयले गेले वयता आनी आयज तांकां भाडी मारपाक सुद्दां हॅरेसमेंट चालू आसा. सगळे कडेन टॅक्सीकार आहा, पूण आयज आमच्या सावथाक एक एसोसिएशन आहा, साउथ गोवा एसोसिएशन, आनी अराउंड 30 सुमार युनियन्स आहा. तेणे तर खंयचे युनियनान पासून तरी येवन तर कॉन्फिडन्स घेतलो, भुरग्यांक विचारलेले की बाबा आपण अशें कोत्ता हें केल्यार बरें काय म्हणून. जाल्यार व्हडे विशयान आमी सगळ्याक मेसेजी घालून आमी सगळ्या कडेन एकामेकांक उलोवन आमी गो हेड म्हणटा आसलेले. आमी एक पेपराचेर पळयलें की तेजेर एक न्यूज येयलो की
कसली तरी कमिटी काडपाक आमच्या भितर लोकल टॅक्सीकार आनी ते बेस्ट टॅक्सीकार एक कमिटी काडपाक म्हणून ते सराचो फोटो पळयलो आनी आमी सगळे अजाप जाले कित्याक ज्यो पळय हे बेस्ट चलता तेंचे कडेन आमचें केन्ना पडना आनी हेच्या फुडें पडचें ना कित्याक इल्लिगली चलता ते इल्लिगलीच म्हणून आमी म्हणटा अजून मेरेन. मागीर आनी एक कितें जालें की सराक आमी विचारूंक येयले. सर म्हणलो की आपल्याक कांय खबर ना की सुदीप तामणकर आसा पळय तेंच्यांनी तें निवेदन दिलें आनी आपूण सीएमान सांगलो फोटोवाक रावन म्हणून तोय येयलो ते. आतां कितें जालां तेणी पळय कितें मांडलें तें कोणाक खबर नासलें कितें मांडलां भितर तें म्हणून आमी तें ऑब्जेक्ट केलें. आमी सांगलें तूं विड्रॉ कर. जर तेणी तेंच आमकां घेवन जर कॉन्फिडन्सान केलें जाल्यार एक बऱ्याची गोश्ट जाताली आनी कांय इशू नासलो ताचो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. अरबी दर्यांतली चक्रीवादळ वेवस्था आमच्या हवामानाचेर प्रभाव घालता. दबाव अजून कमी जावपाची चिन्नां दिसनात. IMDन दिल्ले म्हायती प्रमाण हे यंत्रणेक लागून उण्यांत उणें फुडले 2 दीस परिस्थितीचेर परिणाम जावं येता. गडगड घालत पावस घालून घेतलो. सप्तकभर तापमान वाडत रावला. बुधवारा रातच्या वेळार उणें तापमान चड आशिल्ले. हे उंचायेचे तापमान बिरेस्तारा मेरेन चलतले. IMDचो अदमास सांगता शुक्रारा दिसाच्या वेळार 34 डिग्री सेल्सियस आणि रातच्या वेळार सगळ्यांत उणो 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतले. आर्द्रतायेचे प्रमाण चड आशिल्ल्यान पावसाची पर्वा करिनासतना चड उष्णताय जाणवतली. फाफशिल्ल्या पावसाची शक्यताय आसली तरी उष्णताय आणि पावसाच्या मिश्रणाची तयारी करची. हलके कपडे घालप आणि हायड्रेटेड रावप गरजेचे. IMDचो 6 डिसेंबराक येल्लो अलर्ट. शुक्रारा पावस आणि कुपांची दाटी. शुक्रारचे तापमान 34 डिग्री आणि 24 डिग्री सेल्सियस. गोय दर्यादेगी कुशीक बोट धन्यांक अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.